प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगटणार हो पयल्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली। पवित्र सभा सैमातूच मिशनांत जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता। हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज। जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणे आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता। पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया। नोयना वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार। ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयल्यात त्यो रोमारी ओश्यो कॉन्सुआ टावन आ लेडी ऑफ लिव्रा फेब्रस इगोर्जेची फिरगोजकारां आनी ताचो पादिगार पेद्रू कोस्ता, तशेंच सिओली आ लेडी ऑफ द कन्सोलेशन ऑफ द पर्सिक्युटेड इगोर्जेची फिरगोजकारां आनी तांचो पादिगार पिटर सायमन मास्कारेनस तुमच्या इंतेसां पासत आमी मागता। तेच वरवीं दिनवासनेचें मीस पेटयता
आनू आनी जिनो फेर्नांदीस कोलवा टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता न्यूटन आनी विल्मा वेर्ना टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सोबीन आनी ब्लाजियो रॉड्रिगीस वास्को टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता ब्लाजिया मास्कारिनस मारगांव टावन. रॉफ्री फेर्नांदीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पाशांव फेर्नांदीस माजोर्डा टावन. शालोन गोन्साल्वीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता लुडीन गोन्साल्वीस कलांगूट टावन. सिसिलिया आनी थॉमास कार्वालो हांच्या लग्ना दिसा तांचे देवाचें ब्लेसांव मागता एल्सी एस्टन एडविक आनी एश्विन कार्वालो केपें टावन. जॉन रॉड्रिगीस हांच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया रॉड्रिगीस मांदूर टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता रेमेडियोस आनी क्रुसिफिसिना फेर्नांदीस नागवा टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता तेरेसा गोन्साल्वीस तालिगांव टावन. सगलीं आमी उबी रावया. ऑल्सो इंटेंशन मागलोल्या उपकार सेवो जाल्यार म्हूण दिनवासता नेबासियो आनी विएना आफोन्सो सेंट एस्तेरम टावन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्योत आग्नेलाच्या 7व्या पुण्याती तयारीच्या पयल्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आमचो विशय मान्योत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोळेर आनी परगोटणार. मान्योत आग्नेलान आपल्या भितर आसलोल्या पवित्र आत्म्या धेण्यांनी आनी वर्गुंकांक जागृत रावन ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावाक उदारपण
वेंग मारली. पवित्र सोबा सोयबांतूच मिशोनार जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयलो त्याच वरी जेजू आमकां मुणगे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. आमी घेतिल्ल्या प्रवेशी संस्कारा वरवीं आमी सोमेस जेजूचे सीस पवित्र सोबेच्या कार्यांत भागिल्लीं. जोरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वर्गुंकना पोरमोणें आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात. तोरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सोबेचे जिवे आनी कोरे सांदे कशे सहभागिलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागिली जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून आमी शुभ वर्तमान परगोटपी आमकां देवान विंचल्यांत हे ओळखून घेवन ह्या मिसाची भेटेंतल्यान सुभां देवाची कृपा मागतना आमी ओळखून घेवया. जायते फावटी आमी फावो ते पोरी शुभ वर्तमान बरी खबर परगोटूंक ना. वयल्यान घडयेक शुभ वर्तमानाक उरफाटी गोवायकी दिल्या आमचे वायट जिवितांतल्यान बोगसोणें मागुया. सगळे आमच्या चुकींचें पातकांचें दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागून हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमी तयार जावन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगोट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्कारांच्या बळान गोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उच्चारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजांत तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोतमानल्यार
मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच ओंतोर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार्थ दवरल्या शिवाय तुका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतली कशी. खबर परगटपी आसले शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडले शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सतमानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. आनीक पावट म्हणुया, शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकनशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले कारवीत तुमी जायशे हांव करतलो. Surveți vor Dumnezeu sovea su. Dumnezeu sovea su. Badeva por more cedo Krista je. Shu fortoma. Moima tu
ते म्हणसर 11 शीस गालिल्याक जेजू आपणाक मेळूक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांय पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या, म्हणटूच तुमी वचात. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात, आनी बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी ह्या पयल्याच दिसा सोबीत विशय आमी वेचून काडला. मान्यवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनीक परगटणार. मोगाच्या भावा भयणो, रशिया देशांत ही घडणी घडली. एक तरणाटो भुरगो जे रशियेन घडटालें ताच्यान पळोवंक जायना जालें. जरी मोगाच्या बाबणो पवित्र स्नानान ताका पवित्र आत्म्याची भरती मेळ्ळली, पवित्र आत्म्यान ताका एके भाशेन ह्या तरणाट्याक जायतें बळ दिलें. पूण जे क्रिस्ताचे आनी क्रिस्तांवाचेर अत्याचार जाताले, जे क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताली, ती ह्या तरणाट्याच्यान सोसूंक जावंक ना. कशे भाशेन आपणें कितें करचें ह्या तरणाट्याक दिसलें, आनीक हो तरणाटो आपल्या देशांतलो भायर सरून इंग्लंडाक गेलो. थंय मोगाच्या बाबणो ताणें थियोलॉजी केली, थंय देवशास्त्र शिकलो, थंय पवित्र पुस्तकाची खोलायेन ओळख घेतली. आनी पावंडे चोडटा आसतना ताका जायती पदवी मेळ्ळी. कित्याक हो भुरगो हुशार आसलो. ह्या भुरग्याक देवाची ओळख ताच्या आवय बापायन ल्हानूच आसतना दिली. आनी पासत हो भुरगो इतलो परचडलो इंग्लंडाक वचून की ताका जायते स्कॉलरशीप, जायती ऑपॉर्च्युनिटीज ताका फावो जाली. पूण मोगाच्या बाबणो, जेन्ना ताच्या बरोबरच्यान ताका म्हणलें, पळय तूं आनीक परत राशीन वचो नाका, कित्याक कम्युनिस्ट सरकार, हो सरकार तुका काबार करतलो, हो सरकार तुका आनीक जेजूची खबर परगटूंक दिवचो ना. तूं हांगाच राव, तुका गोडेक पदवी मेळत प्रोफेसराची, गोडेक तूं विद्यापिठाचो व्हडलो मनीस जायत. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबणो ह्या तरणाट्यान म्हणलें, हांव आयला तो ह्या देशा बसत न्हय, हांव आयला म्हज्या देशा बसत जंय म्हजी भावा भयणां जायतीं सोंसतात, जायतीं गोश्टवतात. आनी हो मोगाच्या बाबणो खडो नासतना परत आपल्या राशियेन भितर सरलो. राशियान भितर सरून तो ओगी रावंक ना. जें कितें शिकोवण ताचे भितर गेल्ली आनी पवित्र आत्म्याची भरती आनी शक्ती ताका ल्हानूसतना आसली, त्या बळान देवाचें उतर परगटूंक, देवाच्या उतराची खबर सांगूंक भियेनासतना जायत्या गांवांनी त्या देशान भोंवून मोगाच्या बाबणो तो देवाचें उतर परगट्टालो. जेन्ना ह्या तरणाट्याक धरलो तेन्ना मोगाच्या भावा भयणो ताका 2 ऑप्शन दिलीं. ताका सांगलें, बळें तुज्यान तुजो देश सोडून वचूंक जाता, हो आमी तुका जिवेशी मागतले. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबणो तरणाटो, ताचें नांव जोझफ टोन, तो म्हणूंक लागलो, म्हाका जिवेशी मारीत जाल्यार जें कितें हांवें बरगटलां, जें कितें हांवें दुसऱ्यांक सांगलां ताचो हांव गोवाय जातलो, ताचो हांव एक गोवाय जातलो. मरूंक म्हाका भिरांत ना, कित्याक क्रिस्ताची पावलांनी हांव चल्लां, कित्याक शुभ वर्तमान हांवें परगटलां आनी तें हांव थिरायतलो. तेन्ना ह्या अधिकाऱ्यांनी ताका जिवेशी मारूंक ना, पूण ताका मोगाच्या बाबणो सोडलो. मोगाच्या बाबा भयणो, थारोवण कोणाक मेळटलें, थारोवण कोणाक फावो जातलें, असलीं जायते प्रस्न आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आसात. क्रिस्ताचें उतर, देवाचें उतर हांव तर सोत मानिना, हांव तर बिलीव करिना,
जाल्यार आय कॅनॉट प्रोक्लेम, म्हज्यानी तें उचारूंक जायना. आनी हांव तर तें उचारिना जाल्यार तें म्हज्यान परगटूंक जायना. म्हणटकच हें देवाचें उतर मोगाच्या बाबणो पयले सुवातेर आमी सोत मानूंक जाय. हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां रोमकारान बरयल्ले चिटीन कितें भाशेन देवाच्या उतराची परगटणी पयले सुवातेर हें उतर म्हज्या काळजान म्हज्या आख्या जिवितान भितर सरूंक जाय. हें जी उतर जर भितर सोदता जाल्यार म्हजी कर्तुत्वां, म्हजी चिंतनां आनी म्हजी कोन्यो क्रिस्ताच्यो कोन्यो जातल्यो. आनी हेच भाग्योन पावलीच्या जिवितान घडलें. भाग्योन पावलो मोगाच्या जिवितान आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची जोरी खोलाय आसली. क्रिस्ताची वळख, ताची उतर ताच्या एक एक शिरांनी रोगतान भितर सरलेलें. आनी बसत भाग्योन पावलो भियेनासलो, कितेंय करूंक भियेनासलो. इतल्यो मिशनरी भोंवड्यो ताणें केल्यो, इतल्या ताणें संकोश बादोड बोळा तो फुडें करूंक पावलो. भियेनासतना कित्याक देवाचें उतर परगटूंक आनी देवाच्या उतराची उसारणी करूंक आनी थारोवन जोडून घेवंक ताचो आवडो आसलो. आनी हेच पासत भाग्योन पावलो म्हणटा जाची पावलां सोबीत, जी देवाची उतर परगटात ताची पावलां सोबीत. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू 28, 20 आनी 8 20 वरान 16वे ते 20वे वडीन खेरीत भाशेन आपल्या शिसांक लिमणो संदेश दिता. आपूण स्वर्गार वेचे आदीं तांकां एक हुकूम घालता. कित्याक ह्या फाटल्या 3 वर्सांनी तांणी देवाचें उतर घेतलेलें. फाटल्या 3 वर्सांनी तांणी आकारणी घेतलेली आनी आकारणी तांणी देवाच्या उतरान ते इतले घट जाल्ले की आतां संवसाराक वचूंक ते तयार आसले. आनी जेन्ना हुकूम जेजू तांकां घालता आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान पवित्र स्नान तांकां दियात, आख्या संवसाराक जेजू आपणाची वळख दियात म्हूण तो सांगता. आनी आमी जाणो आमी सगल्या शिसांचेर बारीक नदर मारीत जाल्यार एक एक शीस जोडी मोडी शिपडले. कित्याक हें उतर तांच्या आंगान भितर आसलें. हें उतर मोगाच्या बाबणो ते तिरावंक रावताले. तांकां कसलेय संकोश येवं, कसलेय त्रास येवं, आमी जाणो एक एक देसांत एक एक शीस भायर सरलो आनी देवाचें उतर तांणी परगटूंक मोगाच्या बाबणो भियेनासतना परगटून ताणें वावर केलो. आज आमी मान्यवंत आग्नेलाक मान दिता. आज मोगाच्या बाबणो 90 आनी 7 वर्सांचो आमी समारोह ह्या वर्साक सुरू करता. मान्यवंत आग्नेलाक मोगाच्या बाबा भयणो हे संस्थेन भितर सरूंक जायती आडखळ आसली. भलायके वाटेन ताका आडखळ आसली. 1 म्हयनो भर ताणें बरोसो मरणाचेर नियाळ केलो, पूण हे संस्थेन तो भितर सरलो. ताका मिशनरी जावपाचो आवडो आसलो. कित्याक मोगाच्या बाबणो हें उतर इतलें ताच्या आंगांत इत रोगतान भाग्योन पावलो भाशेन भितर सरलोलें की जसो भाग्योन पावलो म्हणटा हें उतर परगटलें बगोर म्हाका तीर ना, म्हाका तार ना, हांवें हें देवाचें उतर परगटूंक जाय. ते भाशेन मान्यवंत आग्नेल मोगाच्या बाबणो हें उतर परगटूंक हे संस्थेन भितर सरूंक आनी हे संस्थेंतल्यान मिशनरी वावर करूंक ताचे केडीत काळजाचो आवेश जालो. तो तर भितर स्वता ह्या मिशनरी वावरान जाल्यार ताका TB जावपाची शक्यताय आसली. भिवंक ना, मरणाक भिवंक ना. गेलो, फुडें गेलो. जायते आमच्या गोंयच्या वाठारान जावं शिरोडा जावं सावड्डे कुमटा हांगासर ताणें वावर केलो. सेमिनारीन भुरग्यांची आकारणी ताणें केली. भुरग्यांची काळजां हे भाशेन क्रिस्ताच्या रुपकाराक ताणें जोडून घेतली. आनी हे भाशेन मान्यवंत आग्नेल मोगाच्या बाबणो ओगी रावंक ना. मरो पर्यंत पुलपिटाचेर देवाचें उतर परगटीत तो रावलो. मोगाच्या बाबा भयणो, आज हें देवाचें उतर तर म्हज्या शिरांनी आंगांनी रोगतान भितर सरोना जाल्यार हांव परगटणार जावंक शकना. हांव परगटणार न्हू. आज बिलिवर्स, जोहा विटनस हे जायते सेक्ट्स आमच्या घरांनी दारांनी येतात. पवित्र पुस्तकाची वळख आमकां दितात आनी आमी जेप आमकां खबरूच ना, आमी नकळोच. आज मोगाच्या बाबणो हे बिलिवर्स आनी दुसरे जोमे इतले वावुरतात देवाचें उतर परगटूंक आनी आमी पिशी गोशी मोगाच्या बाबणो जायते बावटी ओगीच सुद्दां. कित्याक हें देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर वचूंक ना. हें देवाचें उतर आमी नकळोत. हे देवाच्या उतराची वळख आमकां ना. आनी हेच पासत आमचे भितर ती उर्बा ना देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. आज आमचे पिलाचे संस्थेचे पाद्री मिशनर कशे जायत्या गांवांनी वावुरतात. थोड्या गांवांनी तरी भोव थोड्या गांवांनी हांव पावलां. जायते कठीण जिवीत ते जियेतात. जायते क्रिस्ताक परगटूंक थोडे बावटी क्रिस्तांवां नात, क्रिस्तांव भावा भयणां नात. पूण तरी पूण
ह्या गांवांनी आपले प्रेझन्स आपले अस्तित्वपण दाखोवन आपल्या क्रिस्ताचो रूपकार लोकांक दाखोवन क्रिस्ताचें उतर परगडटात. हाच मोगाळ बाबनो आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र आत्मो दिला, आमकांय दिला. आमी हें देवाचें उतर परगडूंक जाय. मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी देवाच्या मुखार एक दीस वेतल्या. आमी कितें परगडलां, कोणाक परगडलां, कशें परगडलां हें भोव गरजेचें. तर आज मान्यवंत आग्नेलाक आमी मान दिता आसतना देवाच्या उतरांत आमी इतली खोल भितर सरया, वाचुया, ओळख घेवया आनी आमी देवाच्या उतराचे परगडणार जावया. तर हेच करूंक आमकां सगल्यांक मान्यवंत आग्नेलाची मोजत मागता आसतना खेरीत भाशेन देवाच्या उतराची खोलाय आनी जाणविकाय आमकां दी म्हूण त्याच बाबा लागीं आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी आतां आमची मागणी, आमच्यो गरजो पवित्र सभेच्यो, समाजाच्यो, आमच्यो खाजगी कुटुंबाच्यो, फिरगोच्या आमच्यो गोंयचे पवित्र सभेच्यो सगल्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार काल्तिकायेन घालुया. पाप सायबान बिस्मांनी, यादनिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या देखीवन जिविता उद्देशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसले करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोचेंत आनी समुदायान जियेतल्या भावात्यां पासत मागुया. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावाताची मुल्यां कशे मनान आपणावंक आनी अर्था बोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी आजून पर्यान जेजूची बरी खबर पावूंक ना. जेजूची ओळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतल्या सगळ्या मिशनरांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड, काळजी आनी बोल देवा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. समाजाच्या बऱ्यापणा पासत जायतीं आमची भावा भयणां बारी वावुरतात. जायते फावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेलो ना. तांणी आपलो भावाट आनी बोरवासो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. ह्या मिसाचे बेटेन वांटो घेतली सगलीं, तशेंच कोस्ता त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास थीर दवरून जियोंक मानेवत आग्नेलाचे मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे.
देवा आमच्या बापा, आमी तुजी पोरजा तुजेर बावाड दवरता आनी विस्वासान ही मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यांत ती तूं दोयेन मानून घे. तुज्या मोगान आमकां बोर आनी हो तुजो मोग सोगले कडेन सोमेस्त मनशांक आमी पावूं शें कोर. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. म्हज्या भावां भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान आमच्या सोर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खोरी जावं. उदेंती थावन वस्तोमते पर्यान राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami haunda kata, ani cosite pietà. Ite kami tu voglio so, ami tuje moran porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून तुका आमी दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेची पवित्र सवेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बाबा सिमियांव आमच्या आदारी गोणी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोन भुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन या आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक मुशितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्याक जेजूक दिन वासुया. कित भाशेन जेजूचे नीज फुलीर आनी परगटणार आमकां सगल्यांक कोर म्हणून मागुया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलोल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणें आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज तुमकां दिनवासतना हांव किरीत भाशेन आमच्या कोन्सुवाच्या पादविकाराक फादर पेद्रो कोस्ता, तशेंच त्रोपा शियोलींच्या पादविकाराक फादर सायमन पीटर सायमन मास्कारिनस तुमकां दोगांयकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमच्या फिरगोजकारांक रोमार तुमी घेवन आयिल्ले आसात. देवान तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या पोरजेचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. आयज कोयर बरे भाशेन जालो. कोन्सुवाची भावा भयणां तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हो कोयर करून देवाक वाखाणूंक तुमी आदार दिलो. मोगाळ इश्टानो, नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारा सदांचीच बरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमची यादनी कॉवेंतांत तुमचे सेवेक आसतले. पिडीवंतांचेर मागणी दोरमिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी 2025 वर्साची विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत. इश्टानो, आमची मागणी ही कोंकणी बायबल डायरी तुमी व्हरची. तुमी आमकां जायतो आदार दितात. गेले वर्साक जायते जाणांनी व्हरून हें देवाचें उतर वाचून नियाळून ताचे प्रमाणे जिवन तुमी जायतो आमकां आदार दिल्लो. ही पावटी आमची मागणी आमच्या इन्फॉर्मेशन डेस्क हो पुस्तक शाळांत ही कोंकणी बायबल डायरी विक्रेक सुरू जाल्ली आसा. दर एक कुटुंबान एक व्हरून ते वाचचें देवाचें उतर आनी ताचेर नियाळ करचो. वावऱ्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल मॅगझीन हांचेर आमी मानिवंत आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटात. तेच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. ती विक्रेक आमच्या ऑफिसांत तुमच्यान ते घेवन येता. मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युझियमान कॉवेंताच्या रुमान तयार केल्यात. मागता त्यो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान तुमी अणभवच्यो. इश्टानो, हे वर्साक आमी केरीत भाशेन आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्सांत पिलार मिशन एक्झिबिशन 2024 आयज सकाळीं आमचो आदारी बिस्म साहेब बिशप सिमियाना वरवीं उक्तावणी जाल्ली आसा. आनी ह्या एक्झिबिशना वरवीं आमी केरीत भाशेन पिलारची संस्था जंय जंय वावुरतात त्या वस्तूंचो त्या गांवचो परंपरा प्रमाणे तांच्यो वस्तू आमी हाडून ह्या एक्झिबिशनान घातलेल्यो आसात. आमची मागणी इश्टानो, आमची भारताची परंपरा आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांची परंपरा आमी जाणा जावंक जाय. आमची धर्म प्रांत म्हणल्यार गोंयांत दामान नगर हवेली ह्यो वस्तू थंय आमी घातलेल्यो आसात. कित्याक जायते फावटी आमच्या भारताची परंपरा आमी नकळो आनी उपरांत कितेंच उलयतात. कांय म्हयने फाटीं आमच्या आदारी बिस्म साहेबान तो घालण घातलेलो म्हणून युट्यूबाचेर जायते ताचे विरोध गेले. खबर ना परंपरा भारताची आनी हाकाच लागून जायते उलयले आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक. आमची मागणी इश्टानो, वचून ह्या एक्झिबिशनान भाग घेयात, पळयात. जंय पिलारची संस्था वावुरता त्या जाग्यावेल्यो त्यो वस्तू आमी हाडून थंय घातलेली आसात. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायतें बरेपण जायत्या जाणांनी अणभवलां. जायत्या जाणांक देवाचो आशिर्वाद मागण्या वरवीं
मानिवंत आग्नेला वरवीं मेवलेलो आसा. आयज आमी आयिल्लीं आसा. आयज आमी आयिल्लीं आसतना मलिदा आफोन्सो रिबांदरतान अशें आमकां सांगूंक लायता. आमी UK रावतात आनी हें सगलें UKन घडलें. म्हजो 2.5 वर्साचो पूत सिड्रॉन ह्या वर्साच्या फेब्रेराचे 21वेर दुयेंत पडलो. सकाळीं सुमार 4:30 वरांचेर ताका बरोच जोर आयलो. जेन्ना हांवें ताका जोराची शिरप दिवंक हांव उठलो ताचें तो पिवंक जावंक जालें ना आनी तोंडांतल्यान फेणो भायर सरूंक लागलो. आमी ताका त्याच वेळार हॉस्पिटलांत व्हेलो. दोतोरांनी आमकां सांगलें केस सिरियस म्हूण आनी 2 वरां दिलीं. त्या वेळार म्हजो पूत स्थितीता भायर आसलो आनी ताची रायट सायड पॅरलायज जाल्ली. ताचो जोर तकलेक मारलेलो. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हज्या पुताक 2 वरां पयलो स्थितीदान हाड आनी ताका बरो कर म्हूण. अजाप म्हणल्यार मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन तो 2 वरां भितर स्थितीदान आयलो. दोतोरांनी ताचें CT स्कॅन केलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ब्लड टेस्टाचोय रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दोतोरान सांगलें फुडें ताका फिट्स पासून मारूंक शकता म्हूण. पूण आयज पासून ताका कांयच जावंक ना. देवाक आमी आर्गांव दिता आनी मानिवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी उपकार आठयता आनी ताका बेगीनूच सांताचो मान परगटूंक मागता. मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज घडये आमी आयिल्लीं आसा. आमची तेसावां, आमची आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां, आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आयिल्लीं तुफानां घेवन आयज घडये आमी आयिल्लीं आसात. भावार्थान देवा मुखार हें सगलें घालुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आमी फिरगोजनी गेल्या उपरांत कांय जाणटी विचारतात, बाबा तूं खंयचो पिलारचो? आनी हय म्हणल्यार म्हणटात, बाबा आमी तरणे पिरायेर येतालीं पिलार, आतां जायना रे बाबा. जाणटी जाल्यार पिराय बिगडल्या, भलायकी बिगडल्या. ह्या जाणट्याचोय उगडास करुया. आनी सगलीं ते सवा आमी मागतना किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो दर्जो दी म्हणून आमी सगलीं उबी रावन ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, उगुनीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतींत आनी एकामेकाच्या मोगान जियेवन शुभ वर्तमानाचे परगटपी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.